गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान ग्रेटर फॉर्मेटाच्या वेट बेनिफिशिएशन प्लांटा संदर्भात सावड्ड्या पर्यावरण जनसुनावणी आयोजित केल्ली। सावड्ड्याच्या मतदारसंघातले 7 पंचायतीचे सरपंच पंच तशेंच खण व्यवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी ह्या जनसुनावणेक हाजेरी लायली। 2012तल्यान खण व्यवसाय बंद आसा, ताका लागून खण व्यवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांची परिस्थिती गंभीर आसा। ताका लागून ह्या जनसुनावणे वेळार खण व्यवसाय सुरू करपाक फॉमेंतो कंपनीच्या प्लांटाक परवानगी दिली। मिटींग जी आसा, पब्लीक हियरींग जी आसा ती हांवें प्रिजायड केल्ली आयज। आमकां जी आयज हांगा एनवायरमेंटल पब्लीक हियरींग आशिल्ली ताका खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा लोकांचो। हांगा ऑलमोस्ट जे आसा आमचे 85 स्पिकर जे आसा ते पार्टिसिपेट जाले। हांगा क्रावड जो आसा आयज खूब आशिल्लो, लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा। लोकांनी आपले पॉझिटिव्ह तशें आपले सजेशन कितें आसा, ऑब्जेक्शन लोकांनी हांगा दिला। सो एकंदरीत कितें जर पळयलें जाल्यार ही पब्लीक हियरींग आसा ती खूब बरी जाली। खंयच्या गोष्टीचो वाद ना काय नासतना ही पिसफुली आमची जी आसा ती आयज पब्लीक हियरींग आसा ती पार पडलेली आसा। सगळ्या गोष्टीचो एक प्रोसिजर आसता। आयज जे हांगा लोकां कडच्यान कितें ऑब्जेक्शन कितें सजेशन आयलां ते योग्य रिती आमी रिकॉर्ड केल्ले आसा आनी हे जे मिनिट्स जे आमी आयज हांगा पब्लीक हियरिंगाक जी ड्रॉ केल्ली आसा ती आमी योग्य त्या रितीन आमी फॉरवर्ड करतले। ताजे नंतर कितें जे मार्गदर्शन कितें ताजेर कितें डिसिजन जाता हे योग्य त्या रितीन सगळ्यांक कळयलें गेलें वतलें। असे वाद विवाद काय जावना आयज जे आसा कशें आसा, प्रत्येकान आपले वैयक्तीक मत मांडपाचो अधिकार हो आसतात। सो प्रत्येकान आपले जे आसा मत मांडलेलें आसा। वाद विवाद असो कांयच ना, योग्य त्या रितीन दिल्ले टायमाचे वेळेचें बंधन पाळून हे आसा सगळ्यांनी आपले विचार मांडलेले आसा आनी लोकां कडेन आमी रिटर्न सुद्दां तांगेलें कितें सजेशन आसा, ऑब्जेक्शन आसा ते आमी घेतिल्लें आसा आनी त्या पद्दतीन आमी जे आसा आमचे मिनिट्स ड्रॉ करतले आनी मागीर फॉरवर्ड करतले। सगळे ब्लॉक जे आसा ते एक वेवस्थीत सगळ्यांक काम मेळचें अशें करचें। तशेंच जे आमचे मायनींग डिपेंडंट लोक आसता, तशेंच आज कामगार उरलेले तांकां बी एक रेग्युलर तेंचे जे वेटींग आसा ते करून तेंची सामान घेवचें। तशेंच जे कामगारांचे विशय आसा तसोच लोकल ट्रकाचो विशय आसा, जे 10 टायर्स तशेंच 6 टायर्स पयलीं किचन दिवचो आनी लोकांचे आयटम पळयतात जाल्यार बाकीच्या मागीर बंद पडलेले लोकांचे स्पेअर जे लोक आसा तेंचो विचार करून आपले कामाक सामावून घेवचें आनी आमचो खूब सावड्डे वाड्याचो हे कामाक सपोर्ट आसा। थँक्यू। आज आमी सावड्डेन आसा, जे जाग्यार आज पब्लीक हियरींग दवरिल्लें रिगार्डींग पोल्युशन बोर्डान पब्लीक हियरींग दवरिल्लें की कुड्यागाळ जी मायन्स आसा तो ते प्लांट घालून ते चालू करपाक पळयता। त्याचे खातीर हांगा पब्लीक हियरींग आशिल्लें आनी मोठ्या प्रमाणान जे सावड्डे मतदारसंघाचे सरपंच पंच बाकीचे लोक सगळे हांगा उपस्थित आसलेले। पूण पब्लीक हियरींग शांतपणान जाल्लें आसा, पूण हरशीं सगळे वातावरण हांगा थंड आसलेलें, मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्तू आसलेलो। पूण पब्लीक हियरींग अशी शांततेन जालें की कांयच विरोध कोणाचो जालो ना। जाता तितले बेगीन मायनींग चालू जावची अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। कारण 2012तल्यान हांगा मायनींग जी आसलेली ती टोटली बंद आसलेली आनी ताका लागून लोकांची परिस्थिती बिकट जाली। लोकांचे ट्रक आले ते ट्रक विकले, कोणाले सिंगल ट्रक जे कोणी दवरिल्ले आनी तेजी फक्त भांगर विकून तेंच्यांनी मार्गी लावले समळे बरे करून दवरिल्ले आसा ट्रक की वाहतूक साठी चलोवपाक। पूण अजून पर्यंत काय जाना। 2012 ते 2024 जवळ 14 वर्सां जाली की हांगा परिस्थिती बिकट आसली। ताका लागून सगळ्यांनी मायनींग चालू जावची असो हांगा सूर व्यक्त केल्लो आसा। जेन्ना पब्लीक हियरींग जालें तेन्ना प्रेसिडिंग ऑफिसर म्हणून जो आमचो डेप्युटी कलेक्टर सांगेचो मिलिंद वेळीप आशिल्लो आनी तेजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा। मिलिंद वेळीपान सांगलेलें आसा की सगळें सुरळीत पार पडलें आसा, कोणी काय अशें जालें ना, पब्लीक हियरींग शांततेन जाल्लें आसा अशें सांगलें आसा। गोमंतक रेल्वे गाडी सावड्डेच्यान एकनाथ खेडे।